नमस्कार सगळ्यांक. आता हो व्हिडिओ लाईव्ह करपाचो कारण म्हणजे आता एक 2-3 वरां पयलीं तुमी सगळ्यांनी जो व्हिडिओ व्हायरल जालो सगळ्यांनी तुमी पयलो आसतलो. तो मयाचो जो MLA आसा प्रेमेन शेट हेचो आनी आमचो होमगार्ड त्याच्या मध्ये कितें आर्ग्युमेंट जालें म्हापसा कलेक्टर ऑफिसाच्या भायर. सगळ्यांनी तुमी पयलो आसतलो तो व्हिडिओ. त्या व्हिडिओन एक तो होमगार्ड जो आसलेलो तेणी तेका प्रेमेन शेटाची जी गाडी आसली ती तेणी तेका सांगली थंय त्या जाग्यार पार्क करूं नाका म्हणून, कित्याक ती थंय क्लियरली बरयल्लें ती पार्किंग स्ट्रिक्टली फॉर डेप्युटी कलेक्टर म्हणून तेणी तेका ती आपली ड्युटी परफॉर्म करतना तेणी तेका सांगलें की तूं थंय गाडी पार्क करूं नाका म्हणून. हेच्या वयल्यान तेचो इगो हर्ट जालो दिसता प्रेमेन शेटाचो. तेणी तो व्हडलो बोवाळ केलो. तेणी तेका फुड्यान आफोवन हाडलो त्या होमगार्डाक. उबो राव रे म्हणून. तुम्ही पयला सगळ्यांनी व्हिडिओ तो उबो राव रे हांगा, तुजें नांव सांग, नांव कितें. तेजेर तेणी डायरेक्ट एलिगेशन केलें हो पिला आसतलो, खूब कितें कितें म्हटलें तेका. ती लस काडली आयज सोशल मिडियाचेर सगळ्याच्या लोकांच्या फुड्यान त्या होमगार्डाची लस काडली फक्त तो आपली ड्युटी परफॉर्म करता म्हणून आनी ह्या MLAची तेणी गाडी स्टॉप केली म्हणून तेका पार्क करून दिवंक ना म्हणून. त्या होमगार्डाची कितें मिस्टेक आसलेली. तो आपली ड्युटी परफॉर्म करतालो. थंय जेन्ना स्ट्रिक्टली बरयला की ती पार्किंग स्ट्रिक्टली फॉर डेप्युटी कलेक्टर म्हणून तिच्या होमगार्डाचें कितें चुकलें. तूं MLA म्हणजे कोण समजता जिवाक. तूं राजा कोण तूं. तूं तेका सांगता आपणाक तुवें आडयलो कसो, तूं आपली गाडी वळखना. अरे बाबा तूं कोण. तो तुज्या खंय घरा कडलो नोकर तुज्या तो तुका वळखोवपाक जावं तुका स्पेशल पार्किंग दिवपाक. तुमी पब्लीक सर्वंट मरे. 5 वर्सां आसतलो तो फुडल्या 5 वर्सां आसतलो काय ना तो कोणाक खबर ना. ते होमगार्ड आयज दीस रात काम करतात, मेहनत करतात, पावसान वतान मरून काम करतात बाबडे ते. आनी तेका तुका रिस्पेक्ट दिवपाक कळना. MLA जालो म्हणजे कितें हात खंय वयर तेकले कितें समजता जिवाक तुज्या तूं. उलोवपाक रीत ना. एका कॉमन मनशान उलोवपाक रीत ना तुका. कसो उलोवप तो, कसो बिहेव करप तो होमगार्ड म्हणून तेका कोण ना, तेचे कितें स्टेटस ना काय ना तेका. कसोय उलोवप तेच्या वांगडा आनी लस काडप तेची. तूं विकतो घेतल्या तेका, तूं पगार घालताय तेका. काय तुज्या घरा कडेन कामाक दवरल्यार तुवें तेका. तूं कोण रे तिची लस काडपी. आनी तूं ते व्हिडिओचेर तेका सांगता तो पिला आसतलो तेका चॅक कर तेचो. अरे चॅक कर कित्याक. तुका आडयलो म्हणून तुका पार्किंग करून म्हणून तेका तो पिला म्हणजे कोण आतां आपल्या बरे सारके प्रामाणीकपणान जर तो कोण काम करता आनी तेणी जर परवा करूंक वता आमदार असो जाल्यार कोणूय आसूं रूल सगळ्यांक सेम म्हणून तेणी तुका आडयलो म्हणून तो पिला. पिला तूं कसो दिसतालो मरे त्या व्हिडिओन. आनी तेका तूं ऑन ड्युटी जेन्ना तूं आपलें काम करता तेका तूं इंटरप्ट करताय ड्युटी तेची परफॉर्म करतना ऑब्स्ट्रक्ट करताय मरे तूं तेका. आनी तेका पिला काय म्हणून तूं क्वेश्चन करताय. तूं कितें तुमी समजता. तुमचे आमदार जाले म्हणून तुमी कितें समजता आमकां कळना कितें. जेन्ना थंय क्लियरली बरयल्लें ते स्ट्रिक्टली फॉर डेप्युटी कलेक्टर म्हणून. तूं कोण. तुका कित्याक म्हणून दिवपाची पार्किंग तेणी. तूं लस काडटाय तेची. आतां तेची जी इमेज जी टार्निश जाला ते नांव जे तुवें घाण केलें सगळें. तो पिवन ड्युटी करता म्हणून म्हणजे सगळे म्हणजे तुवें तेका एकटेक न्हू प्रत्येक होमगार्डाचेर तुवें क्वेश्चन मार्क दवरलो आसा म्हणजे पिवन काम करतात म्हणून. आतां तेच्या चपलाचेर कमेंट करता चपलां घातला युनिफॉर्म. तुज्यान जाता जाल्यार तूं दी मरे घेवन तेका शूज बी तुजे आसा जाल्यार. तेंकां पगार दितलो खबर आहा तुका. इतके जर तुका कापस जाल्यार तूं दी मरे तेंकां शूज दी मरे तेका घालूंक. तेच्यान एक टायम तेका परवडा नासतलें त्या पगारान. तेकाय आपली फॅमिली आसतली आनी तेका रिस्पॉन्सिबिलिटी आसतली घरा कडेन. मात तरी चितात रे उलयतना. आमदार जालो म्हणून कितें उलोवप कोणाक कसोय ट्रीट करप लोकांक पयलीं कळपाक जाय. असले नालायक मनशांक आमी निवडून हाडटा ते. असले आयज आमदार आमदार जावन आयज असो बिहेव करता. फाल्यां मिनिस्टर जालो जाल्यार CM जालो फाल्यां जर गोंयचो हेची लायकी ना हरशी तर जालो चुकोन बाय चान्स चुकोन जालो एक्सिडेंटली जालो जर जाल्यार कितें करतलो हेतून कळटा. तो फक्त आपली एक ड्युटी करतालो म्हणजे ड्युटी केली वालर तेका अशी सल्यूट मारपाचो. हांव तरी सल्यूट मारता त्या होमगार्डाक. तेणी केअर करूंक ना. तो आमदार असो आनी कोण आसूं म्हणून आपली ड्युटी केली तेणी. आनी तुका तेणी सांगलें तूं गाडी भायर पार्क कर म्हणून कित्याक हांगा पार्किंग ना म्हणून. मागीर कितें जालें. गाडी जर तुवें गेटीच्या भायर पार्क करून जर चलत येयलो जाल्यार कितें जालें. प्रॉब्लम कित्याक. डेली थंय हजारांनी लोक येतात त्या ऑफिसान. ती गाडयो 1-1.5 किलोमीटर पयस पार्क करून येतात. खबर आहा तुका. तूं कोण VIP. लोकांक थंय पार्किंग जावन लोक खंय खंय दवरतात मरे गाडयो.
मड्डार दवरतात गाडयो कितकेशे फुडें फुडें दवर एक एक 1.5 किलोमीटर चलून येता लोक कामा खातीर आपल्या आनी तुका थंय स्पेशल पार्किंग दवरपाक जाय. आनी तूं जी पार्किंग जी तेच्या मागतालो पळय हे खंय बरयला, खंयच्या रूल बुकान बरयला तुवें दाखोवपाचें. प्रेमेन शेटान आमकां दाखोवपाचें खंयच्या रूल बुकान बरयला की MLA एक स्पेशल पार्किंग दिवपाक जाय. खंय वचतात थंय आसा खंय बरयलें प्लीज आमकां आन्सर करचो ह्या प्रेमेन शेटान. आयज मरे तुमकां कितें दिसता खबर ना. तुमी पावरान येयला, रुलिंगान आसा, म्हणजे तुमकां कितें दिसता खबर ना. तुमी कोणा कडेन कशें आनी बिहेव केलो तो केलो. आनी कॅमेरा तुका खबर आहा मिडिया फुडें ना, मिडियाच्या फुडें दादागिरी करता तुजी. हेच्यान तुमची एरोगन्स काडटा. तुमचो पावर जो माथ्यार चडला पळय तो कळटा तुमच्या. तुमकां लोकांची आयज मरे परवा ना. एक साद्या मनशाक मरे तुमी चिड्डून मारूंक सोदतात आयज. आवाज तेजो बंद करूंक सोदता. म्हणजे तुवें आनी कोण तुज्या जाग्यार जर खंयचो आमदार आसलेलो जावं खरोच जर तेका बरो प्रमाणीक आमदार खंयचो आसलेलो पळय तूं आयज तेका वालोर म्हणपाचो, सल्यूट करपाचो त्या होमगार्डाक. तिणें आपली फाटी फुडें कांय चिंती नासतना तिणें आपली ड्युटी बऱ्या भशेन परफॉर्म केली म्हणून. इतकेच जर तुका पडला पळय, इतको शो करपाक जाय, इतके व्हडले व्हडले तुका फेम घेवपाक जाय पळय, इतको व्हडले व्हडले तुका तेका कोणाक तेका कमीपणा जर दाखोवपाक जाय पळय. आयज गोंयान जे मेन इश्यूज आहा पळय, जे क्रायम रेट वाडला तुमचो सरकार आसतना, तुमचो गव्हर्मेंट आसतना, तेचेर उलया मरे. आयच्याच पेपरार येयला एवरी 3 डेजान खंय गोंयान एक कितें तरी जाता खंय, रेप जाता जावं मर्डर जाता, किडनॅपिंग, कितें ना कितें क्रायम जाता खंय. हेचेर उलय मरे, हेचेर आवाज काड. तेन्ना तुमची तोंडां बंद, तेन्ना उलयना तुमी. असलें तुमकां करपाक जाता. लोकांक तुमी कमीपणा दाखोवपाक, इन्सल्ट करपाक तुमी फुडें. मेन इश्यू आहा थंय तुका उलोवंक जायना. हे सगळ्या मयाकारांनी हें चिंतपाची गरज आसा. तुमचो आमदार जी आयज पळय ह्यो एरोगन्स हे तेच्या पावर तकलेर चडला म्हणटा तो येवा पळय. सो हांव मागता ह्या आमदारान हो प्रेमेन शेटान चुकी मागपाची त्या होमगार्डाची, मिसबिहेव केला म्हणून. तो आपली ड्युटी परफॉर्म करतना तेका ऑब्स्ट्रक्ट केलो आयज. तेचेर एलिगेशन घातलें तूं पिला म्हणून. तुवें हाडून दिल्लो सोरो तेका, तुवें दिल्लो हाडून तेका सोरो, तुवें बसयलो तेका पिवपाक. तूं चुकी मागपाची तेची, चुकी मागपाक जाय तुवें. आमी डिमांड करता की तुवें चुकी मागपाक जाय तेची, त्या होमगार्डाची. लोकांनी आतां मातशें हेच्या फुडें तरी विचार करा. असल्या आमदारांक जेंकां एक कॉमन मॅन, जे लोक हेंकां आयज निवडून हाडटात, जे कॉमन मॅन प्रत्येक वोटर हेंकां निवडून हाडटा, आयज हेंकां हे केअर करिनात, ग्रांटेड घेतात, आपणाक जाय तशी मस्ती करतात. जी मस्ती आयज देंवोवपाचो टायम येयल्लो आसा आनी आमी हे लोकांनीच करचें पडटलें. हेचेर विचार करा मातसो. आनी असले जे एरोगंट MLA आसा जावं कोणूय आसतलो, खंयचोय रिप्रेझेंटेटीव आसतलो, तांकां आयज हेचो जागोवपाचो टायम येयल्लो आसा आनी आमी वोटरूच करपाक शकता. देव बरें करूं.